तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितलें वाचलें, सेरमांव कितले सांगले, टॉक्स कितले दिले, अवेरनेस प्रोग्राम्स कितले केले, समजल्यात काय आमी समजूंक तयार आसा काय? आनी समजून आमी ताचे प्रमाणे निर्णय घेवन आमची नवसरणी करूंक पावलां मारल्यान काय? जाबाब दिवपाक जाता वय आनी ना. थोड्यांनी अशें केलां. थोडीं जाणां हें देवाचें उतर आयकून आपली वाट बदलतात, पूण चडशीं जाणां आजून पासून ही जेजूंची खऱ्यान उतरां आपल्या शिसांक म्हणलीं, जेजू तापलो तेंचेर. आजून पासून तुमी समजनात तें कितें? केन्ना समजतले? ओताळो आमकां ह्या दिसांनी बीन आयकूंक आयला. जायते एक्टिविस्ट हेंच म्हणटात, आजून पासून आमचो लोक समजना तें कितें. कालच्या दिसाक आमच्या गोवा युनिवर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी एक सायलंट मार्च काडलो आनी ह्याय भुरग्यांनी विद्यार्थ्यांनी म्हणलें, आमचो लोक आजून पासून समजना इतलें अवेरनेस जाता आसतना, आनी ह्या पासत आमी आमच्यो क्लासी सोडून युनिवर्सिटींत जावन आझाद मैदानाचेर चलून आयल्यात. आजून पासून समजनात लोक. भाव भयणीनो, आजून पासून लोक जेन्ना समजना वो समजूनय समजनासलेल्या भशेन कोत्तात, जशें जेजून ह्या शिसांक तापयलोले. कान आसुनूय तुमकां आयकूंक येना, आनी दोळे आसुनूय दिश्टी पडना, तकली आसुनूय उगडास आसूना. हें जें जेजून रागान विचारलां, तो राग आमकां हाच्या पयल्या वाचपानूय मेळटा. जरी तर आमी समजनात जाल्यार आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पोर चडफोडलो आनी ताचें काळीज खतवलें. गॉड रिग्रेट्स. हांवें मनशाक रचलो, मनशाक सगल्यावन वयर दवरलो आनी ह्याच मनशान घात घेतलो. आनी होच मनीस हे सृश्टीचें पाड घालता आपणाच्या फायद्या पासत. आनी हो राग न्हयच फकत मनशांक, देव चडसो मनशांचेरूच राग काडटा तो आमकां चडसो दिसना. पूण मनशांचेर जेन्ना राग काडपाक जायो, मनशांक जेन्ना खास्त दिवपाक जायी, तेन्ना मनशां बरोबर हेर जिवे प्राणी आसात तांकांय लागता. हें आमकां सगळी फावटी दिश्टी पडटा. आतां ह्या दिसांनी आमकां असल्यो कितल्योच वस्तू दिश्टी पडटात. अर्थक्वेक जालो, सिरिया तुर्की हांगासर अर्थक्वेक जालो. चायना आतां कॉमेस जाले टॉर्नेडोज. लोकांक खबर ना हे टॉर्नेडोज जावपाचे आसात म्हूण. अकस्मात सगळें उडोवन वेता. फ्लॅश फ्लड जाल्यात कितल्या देसांनी, जंय जावपाक नासले थंय जाल्यात, रशियाकूय बीन जाल्यात. आनी असल्या संदर्भान जे रेस्क्यू ऑपरेशन्स खंयसरूय जावं, हे रेस्क्यू ऑपरेशन्स आसात ते पासून सारके करपाक मेळना, सांबाळपाक मेळना लोकांक. जायतो लोक मेलो. सर्वेस्पोर देव जेन्ना चडफडलो आनी खंतवलो तेन्ना हो ताचो निर्णय जालो, हे पृथ्वे वेलो मनशाक नाच करतलो. कित्याक मनशाच्या पातकाक लागून, मनशाच्या वायटाक लागून आनी मनशाचे आशेक लागून ह्या संवसाराची दशा आयज जाल्या ती जाल्या. आमचो पातकूर जायते पावटी म्हणटा थोडे जाणांक, धरती पे बोझ. असले धरती पे बोझ म्हणटा तें आमकां आयज जाल्ले आसात काय? आमी जण एकलो आमच्या पातकांक लागून, आमी ज्यो जिविताच्यो वाटो धरलेल्यो आसात, आमची लायफस्टायल जी आसा मनशांची, आयज धरती पे बोझ जाला काय? आमी डिवेलपमेंट म्हणून केल्लो आसा, आमी सगळें बरें बरें करपाक सोदता आनी आमकां सवलती सोदता, सोंपेपणां सोदता. हीच सोंपेपणां आनी हीच डिवेलपमेंट करून आमी आयज धरती पे बोझ घातलेलो आसा काय? दुबाविरेत वय. आनी ह्या पासत आयज एक वस्त कोसळोन पडपाक लागलेली आसा. आनी आमच्या दोळ्या मुखार भाव भयणीनो आमकां हें दिश्टी पडटा, सगल्यांक दिश्टी पडटा. जे कोण एक्टिविस्ट आसात तांकां दिश्टी पडटा, जे कोण सरकार आसात तांकां दिश्टी पडटा, जे कोण उद्योगपती आसात तांकां दिश्टी पडटा, जे कोण आपलो डिवेलपमेंट करपाक सोदतात, जावं ल्हान जावं मोठो, सगल्यांक दोळ्या मुखार हें दिश्टी पडटा. थोडे कायदे पाळपी वो कायदे एक्झिक्यूट करपी जे आसात, आमचे ब्युरोक्रेट्स आसात जे सही मारतात एक परमिशनाचेर, तांकांय ते दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. तरी पूण आमी धरती पे बोझ जाल्या काय?
आनी भाव भयणीनो, आमी जरी तर खरेंच धरती पे बोज जाल्यार हें कितें घडटा, देव आतां निवळ करपाक लागला काय मनशाक ह्या पृथ्वीवेलो नाच करतलो. आनी दुबाविरीत जें कितें देवान तेन्ना सांगलोलें तेन्ना तें ताणें केलें. पावस पडलो, आतां फकत 2 दीस अर्थक्वेक जाला आनी 1 दीस फ्लॅश फ्लड्स जाला आनीक एक टॉर्नेडोज जाल्यार तितलेंच न्हू, 40 दीस 40 राती पावस. आनी ह्या पावसान दुबाविरीत विजांय पडलीं आसतलीं, गडगडूय मारला आसतलो, अर्थक्वेकूय जाल्यात आसतले. हेंच परतून जावपाक लागलोलें आसा काय हाचे विशीं तेंच जाता हें हांव म्हणूंक सोदिना. पूण एक गरजेची वस्त आयज आमकां पळोवपाक जाय ती नोवा थंयसर आसलो. सगलो लोक जेन्ना आपल्या पातकान, आपल्या आशेन आनीक आपल्या वायट जिवितान जेन्ना धरती पे बोज जाल्लो तेन्ना नोवा आनी ताची फामील तेंचे विशीं म्हणटा दे रिफ्यूज्ड टू डू वॉट द वर्ल्ड वॉज डुईंग. जें कितें संवसार करतालो तें करपाक तांणी नाकारलें. आयज आमचे मदलीं थोडीं जाणां असलीं आसात काय नोवा भाशेन, जीं कोण नाकारतात ह्या संवसारांतलें वायट आसा त्या वायट वाटांतल्यान चलपाक. चडशीं जाणां दुसरीं करतात न्हू, देखून हांवूय करतां. आनीक करून फायदो ना बरें, आनीक बरीं रावन फायदो ना, असल्या मनान थोडीं जाणां जरी तर वायटाच्या फाटल्यान गेल्लीं आसात, जीं मनशां खरेपणी बरीं पूण वायट जाल्लीं आसात कित्याक दुसरीं वायट जाल्यात म्हूण. जाल्यार तातूंत भितर नोवा सारकीं जें कितें दुसरीं वायट करतात तें आमी करचीं ना हें म्हणून जरी तर मुखार वेतात, असल्यांक देव तरी पूण मुखार हाडटलो आनी तांचे वरवीं ह्या मनीसकुळाक सांबाळटलो, हे रचनेक सांबाळटलो. कित्याक जेन्ना देवान रचलोलें सगलें तेन्ना हें बरें 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 म्हणलेलें आनी मनशाक रचलां तेन्ना हें चड बरें म्हणलेलें, व्हेरी गूड. जाल्यार देवान जरी तर व्हेरी गूड आमकां म्हणलेलें जाल्यार बेश्टोच देव आमकां काडून उडोवचो ना. तर आमी भाव भयणीनो विचून काडुया. वय आमकां दूख भोगता, आमकां भिरांत दिसता जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन. ह्यो लँडस्लायड्स, अर्थक्वेक्स, टॉर्नेडोज, फ्लॅश फ्लड्स, आतां पावसूय बीन घडये पडटलो थोडे कडेन, हें सगलें जाता तें पळोवन आमकां भिरांत दिसता आनी दिसूंकूय जाय. पूण ते भिरांतेचेरच न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर आनी भरवशाचेरूय घट रावया. जेजून मिलाग्री केल्यात आनी ह्या मिलाग्री विशीं जेजून आपल्या शिसांक उगडासूय केला, कित्याक तांकां उगडास उरना देखून. इतल्यो मिलाग्री करून भुकेल्ल्या मनशांक कांयच नासलेल्यांतल्यान ताणें साल्वार केल्यात, तांकां धादोशी करून धाडल्यात. जाल्यार जरूय आमचे भोंवतणी हें सगलें वायट जालां तें दिसती पडटा आनीक होप ना अशें आमी म्हणपाक लागलेलीं आसतनाय जरी तर आमकां भावार्थ आसा, आमकां हो देवाचेर विस्वास आसा, जाल्यार आमचे मदलीं नोवा सारकीं आपले गोराबे पवित्र नितळ निर्मळ दवरपी मनशां आसतलींच आनी तांकां लागून ह्या संवसारान बरेंपण उरतलें. तरीच कृपा आमकां देवा लागीं मागुया आनी आमी जण एकलो आमची भेटवणी आल्ताराचेर आयज करता आसतना आमकां नोवा सारकीं संवसारान सगलें वायट आसतनाय बरीं जावपाचीं मनशां आमकां कोर म्हूण देवा लागीं भावार्थान मागुया.